आयज सगळे प्रमुख कार्यकर्ते जमलेले आहा आणि काळाची गरज आहा की गोंयान काँग्रेसचो सरकार येवपाक जाय। आमी पळयला की गेली 2.5 वर्सां आनी तेजे पयलीं हांवूय ह्या सरकारान एक भाग आसलो। जी चेंजीस येयल्या पोस्ट मनोहर पर्रीकर म्हाका दिसता हे गोंयकारांक पटना, वेदर इट इज प्रायस रायज ओ वेदर इट इज पोलरायझेशन। आमी सगळे गोंयकार एक आनी त्याचे मदेकात फूट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा। आनी म्हाका दिसता जो तर असेंब्लीची आख्खी हिस्ट्री गेली 10 वर्सांची मदेकात 2.5 वर्सां सोडून 2017 ती 19 मार्च सोडून जी हिस्ट्री काडशात जाल्यार वेगवेगळे भाशणां जी आमच्या लिडरांनी दिली ऑपोजिशनान आसतना गेली 2.5 वर्सांची जी भाशणां असेंब्लीतली आनी असेंब्ली भायर जी प्रेस कॉन्फरन्सांनी काडलेली आहा आमचो इश्ट बाब रोहन खंवटे हेची भाशणां सगळीं पळयत जाल्यार हितून स्पश्ट कळटा की ह्या सरकाराक भाजप सरकार जो आसलो आता कोड ऑफ कंडक्ट लागला एका घरा धाडपाची गरज आहा म्हणून तेणें सांगला। आमकां सांगपाची गरज ना, आमी आतां तेजें काम करपाक प्रत्येक घरान पत्रक घेवन वयतले, चार्जशीट घेवन वयतले काँग्रेस पार्टीचे आनी ते लोकां कडेन आमी व्हरून दितले। जे हिंगासरल्या आदल्या आमदारान सांगला तशें लोकांनी करपाक जाय, हें आमी उलयना, हो आदी तेणें सांगलेलें आहा। आनी हें जायत जाल्यार नेवो आमदार विकास प्रभुदेसाय हो विकासाचे ल्हार घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर सरतलो आनी हें ल्हार म्हाका दिसता 5 वर्साचे काळावतीन जे काम इनकम्प्लीट उरलां, वेदर इट इज सेवरेज नेटवर्काचे जे सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट और कलेक्शन ऑफ डोर टू डोर वेस्ट इन अ प्रॉपर सेग्रिगेटेड मॅनर और वो येदो व्हडलो इंडोर आनी आउटडोर स्टेडियम जो धाकटुलो बांदला हिंगासर तेका सरकारान 40 कोटी ऑलरेडी मोडले, 45 crores ऑलरेडी मोडलेले आहा आनीक तेका 30 crores जाय खंय। येदो व्हडलो व्हायट एलिफंट जो बांदून दवरला तो कंप्लीट करपा खातीर म्हाका दिसता विकासाची गरज आहा हिंगा। आनी जे आदल्या आमदारान सांगला की गोंय जो तर राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय, गोंय फुडें व्हरपाक जाय, सारके मार्गान व्हरपाक जाय जाल्यार बीजेपी घरा धाडपाक जाय, हें आमी सांगिना, तेणेंच सांगला। तेच लोकांक करपाची आयज गरज आहा, पर्वरकारांनी चिंतपाची गरज आहा की तुमकां कितें जाय। आदल्या आमदारान सांगला तशें जाय जाल्यार तशेंच करपाचें। आमी कांयच उलयना, आमकां उलोवपाक काय दवरूंकूच ना, आमी खाली प्रचार करपाक जाय, आमी चार्जशीट व्हरून लोकां कडेन दिवपाक जाय। जे आदल्या पर्वरच्या आमदारान सांगला तशें लोकांनी करपाक जाय आनी म्हाका दिसता तशें करीत जाल्यार बरो विकास ह्या भागाचो जातलो। हिंगासर इट इज लायक अ कॅपिटल ऑफ गोवा आयज। हिंगा आमची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आहा, हिंगा आमचे सेक्रेटेरिएट आहा, हिंगा सगळीं गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आहा, कितकीशींच ऑफिसां, सगळे VVIPs हिंगा रावता आनी तांकां दिसता म्हाका दिसता बरो क्लियर न्यू फेस रोहनाच्या अगेन्स्ट जिगेला, सो तो बीन परत काँग्रेसीन जॉईन जावपाची कितें शक्यता आहा काय कितें? सी हांव इतलेंच म्हणटा, आयज आमकां लोकांची गरज आहा, जो एक ZP आहा तेचोय आमकां आशिर्वाद जावं ना म्हणून हांव आयज पर्वरकार हांकां कितें जाय, पर्वरकारांक जी गेली 2.5 वर्सां तेंच्याच आमदारांनी सांगला की डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार हटावो म्हणून, ते तेणें म्हटलां, तेणें सांगला हो एंटी गोवा गव्हर्मेंट, एंटी एस्टॅब्लिशमेंट, म्हणजे हो जो सरकार आहा हो गोंयच्या हिता खातीर ना।
डॉक्टर प्रमोद सावंतान जितके कितें केल्लें आहा हे गोंयकारा खातीर करूंक ना. तुमी पळया तेजे सगळे स्टेटमेंट पळोवपाची गरज आहा. हे सगळी जी लायब्ररी आहा हांव मागता आमच्या कार्यकर्त्यांक तेंच्यांनी परतून रिफ्रेश करपाक लोकांची मायंड ही घालपाची. गेली उडेच वर्साचीच घाला, प्रत्येक स्टेटमेंट ताचो घाला आनी तो कितें सांगता तशें लोकांनी करपाची गरज आहा. आनी कांयच आमी उलयना तेजे अगेन्स्ट. हांव गेल्या आमदाराचे अगेन्स्ट कांय उलोवंक सोदिना. तेणें कितें सांगलां तेंच करप, तेचे वयर करप ना. सपोर्ट केल्लो आहा बाब रोहन खंवटेक, त्या खातीर रोहन खंवटे जिखलेलो आहा. तेणें इसरोंक जायनासलें आनी जें तेणें उलयलां तशें हिंगासरली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक करपाचे आहा ही म्हाका गॅरंटी आहा. आनी इतली सांगून आयज हो प्रचाराचे आमी सुरवात करता देवाच्या आंगणांतसून. आनी म्हाका दिसता हो प्रचार हो हिस्टॉरीक प्रचार जातलो. जी गेली 7.5 वर्सां जे गेल्या आमदारान उलयला तशें लोक करून दितलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. थँक्यू. देवाचो आशिर्वाद घेतला आणि आयच्यान घरा फिरून लोकांचो आशिर्वाद घेतले. गेली 10 वर्सां काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालूंक नाशिल्लो पर्वरी, पण म्हाका खबर आसा ट्रेडिशनल वोट्स काँग्रेसचे खूब आसात. ही पर्वरी जी आहा तर काँग्रेसीच कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि ह्या वर्सा सगळे पर्वरकार काँग्रेसी फाटल्यान रावतले आणि काँग्रेसचो उमेदवार ह्या फावटी असेंब्लीन वतलो हेजो कसलोच दुबाव ना. I'm from Porvorim and I've been staying there since the last 15 years now. And I was always thinking as to why there is no candidate from the Indian National Congress which is coming up in the constituency of Porvorim. I'm extremely happy that the Congress has nominated a very able person who is very well known in the circles of Porvorim, and that is Mr. Vikas Prabhudesai. And I pledge that we will all rally behind him to ensure that we attain victory in the constitution of Porvorim. I am sure that everyone knows that Indian National Congress symbolizes unity, secularism, and a democratic party which has always been with the people and for the people. So let us all get together and ensure one thing, that we rally behind the Indian National Congress to get our freedom back. We rally behind Mr. Vikas Prabhudesai, who is the most befitting candidate which I feel has been appointed by the Indian National Congress. And when we have towering personalities like Mr. Michael Lobo standing right behind him, I think so there will be no stone unturned in giving him that much needed and giving us the much needed victory. Thank you very much. And as a Porvorim constituency worker here with Vikas Prabhudesai, I would request everybody, all Porvorikars, to vote for Vikas Prabhudesai because he is the new face for Porvorim. Since 2 terms, there was no person standing against for the Congress party for Porvorim constituency. And I would request each and every one present here as well as the constituency people to vote for Vikas Prabhudesai because he is a deserving candidate for Congress to contest from Porvorim constituency.